प्रोविदरिया जी आसा पळय न्ही तशी आमी जाणून घेतले जर जायत जाल्यार बरीच जुनी संस्था, जवळ 300-400 वर्सां पयली संस्था. काही अचूकच मोजक्याच लोकांनी मुखार येवन संस्था स्थापन केल्ली आनी हेतू आशिल्लें कितें सेवा. लक्षांत घेयात, जोडपाचो हेतू नाशिल्लो, उत्पन्न जोडपाचें, पयशे जोडपाचें हेतू नाशिल्लो. बोल्सांतले पयशे घालून सेवा करपाची भावना आशिल्ली पळय न्ही, जाण आशिल्ली पळय न्ही, ती घेवन त्या लोकांनी स्थापन केल्ली. 86 नंतर आमी दान जाल्ली पळोवना ह्या संस्थे खातीर. म्हणजे कितें ताजो अर्थ असो आसा, मनशा भितरली भावना जी आसा पळय न्ही ही कमी कमी जायत गेल्ली आसा. समाजा भितर दान दिवपाचें, समाजाक मदत करपाचें, समाजा भितर सेवा करपाची भावना ही मनशा भितर थोडी कमी जायत वता. लक्षांत घेयात. आनी म्हणूनच आमी अशें म्हणलें वावगे जावचें ना की आज एकंदरीत सगळे समाजा भितर मागीर आमचें गोंय राज्य आसूं की भारत देश आसूं, महाराष्ट्र आसूं, कर्नाटका आसूं, अशा प्रकारचे प्रोविदरिया सारकी संस्था खूब मोठ्या प्रमाणात निर्माण जातात. आनी वाडपाक कारण कितें जर जायत तर समाजा भितर जाणटेल्या बद्दल आशिल्ली अनास्था आनी म्हणून आमच्या विचारांक आमी बदल दिवपाक जाय. लक्षांत घेयात. आमी आमच्या भावी पिढी भितर म्हणजे भुरगीं जी आसात, ल्हान भुरगीं जी आसात, तुगेलो तरूण भुरगो जो आसा हाचे भितर एक वेगळी भावना आमी निर्माण करपाची आमच्या शिक्षणा भितर ताकद आसूंक जाय. ज्या वेळार लॉटरी आशिल्ली ह्या संस्थे कडेन, प्रोविदरिया कडेन जेन्ना लॉटरी आशिल्ली तेन्ना खूब मोठो साज आशिल्लो, साज म्हणजे श्रीमंतीचो साज आशिल्लो. पूण जेन्ना लॉटरी बंद जाली तेन्ना पासून सरकाराचे कडल्यान जी कितें ग्रँट्स मेळटा त्या ग्रँट्साचेर ही संस्था चलता. पूण त्या बरोबर दानी लोक जे आसा पळय न्ही, ते दानी लोकांची नजर ह्या संस्थे कडेन येवपाक जाय. हांव आयच्या दिसाच्या निमित्तान 50 वर्सांच्या निमित्तान म्हजें एक आव्हान आसा की गोंयांत खूब श्रीमंत लोक आसात. ह्या श्रीमंत लोकांनी ह्या संस्थे कडेन फक्त दान करपाच्या निमित्तान न्ही, समाज सेवा करपाच्या निमित्तान ह्या संस्थे कडेन पळोवपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता.